गोंयांत कोळशाचें प्रदूशण कमी जावपाचें नांव घेना। एमपीएंतल्यान येवपी कोळशान मुरगांव लोकांक दुयेंसां तयार केल्यात। जो मेरेन गोंयांत कोळसो बंद जायना तो मेरेन ही दुयेंसां बंद जावची ना। सरकाराक खरेंच गोंयच्या जनतेचें पडला तर हो कोळसो बंद करात म्हण शंकर पोळजी हांणी मागणी केल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर गोंयांत कोळशाचें पोल्युशन कमी जावपाचें नांव घेना। एमपीए ज्या पद्दतीन कोळसो हँडल करता अशें दिसता कितें सांग आमच्या जिवार उठलेल्या भशेन। आयज खुबशे लोक थंडी बिंडी बीन ह्या दुयेंसान सारके त्रासल्यात सारके। आनी आयज आमची ल्हान ल्हान भुरगीं जीं आहा हो कोळसो ब्रीथ करतात। चड लांब वचना, सिंपल दाखयता तुमकां पळय हो कोळसो कळ्ळें तुका। सो ही डस्ट जी आहा न्हू ही पोर्टांच्यान वयर हांगासर येता आनी आमी ही डस्ट जेयता, खाता, पिता, ब्रीथ करता। ईच अँड एवरी मुर्मुगांवच्या लोकांच्या आंगान कळ्ळें तुका, लंग्सांनी सगळे कडेन पोटान कोळसो आसा। आनी हो कोळसो जो मेरेन गोंयान बंद जायना तो मेरेन गोंयची दुयेंसां जी आहा न्हू ती कमी जावची ना। सरकार ह्या कोळशाचेर पयशे करतात, पॉलिटिशियन कितें करूं म्हटल्यार तें आमकां खबर ना। पूण जर गोंयकारांची काळजी आहा जाल्यार हो कोळसो गोंयान बंद करा, तो कोळसो बंद करा। देव बरें करूं।